सरकार कोयरा विल्याक अजूनही जागेत सोदीत आसा। डेब्री आनी कोयरा खातें गोंयभर जागे सोदता म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला। रस्त्या कुशीक हाडून उडयतात ते डेब्रीचेर उपाय काडपाचे यत्न चल्ल्यात म्हूण सरकार सांगता। कोयराचे सुवाते विशीं स्टेटसाचेर सरकारान एफिडेविट फायल करची म्हूण सांगून हायकोर्टान याचिका 7 मार्चाक दवरल्या। गोंयभर कोयरा विल्याचे 12 बिरेस्तार चल्ल्यात। सरकार, पालिका आनी पंचायतीक कोयरा विल्याक लाखांनी फंड दिता, पूण रस्त्या कुशीक कोयर आनी डेब्रीच्यो राशी मारप बंद जायनात। सरकार कोर्टाचो अवमान करता म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिशान याचिका घाल्ली। पणजी ओल्ड गोवा बायपासार डेब्री आनी कोयराचे राशी वेल्यान लॉ स्टुडंटांनी जनहितार्थ याचिका घाल्ली। दोन्ही याचिका हायकोर्टान बुधवारा सुनावणेक घेतल्यो। हायकोर्टान सांगून पसून सरकार ओल्ड गोवा बायपासाचेर नजर दवरिना। रायबंदर मेरशे रस्त्या कुशीक शेतांनी खंय चिखलाच्यो राशी मारतात म्हूण आयरिशान इश्यू काडलो। In fact, I have explained to the honorable judges today that on the Ribandar Mercedes road, mud is being dumped on low-lying fields, and hundreds of huts have come there, which is possibly going to create a health hazard. कोयरा विल्याक सुवाती निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान हे वटेन ते वटेन गार्बेज आनी डेब्री वडोवप चल्ला। गोंयभर खंयचेच रस्त्या कुशीक कोणेच गार्बेज वा डेब्री वडोवंक जायना म्हूण खंय उपाय करूंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। Advocate General today has informed the court that government is seriously dealing with this issue, and a detailed affidavit will be filed by the government during this week. गार्बेज आनी डेब्री खातीर थारायतात ते सुवातींचो नेमको स्टेटस सध्या कितें ताचेर एफिडेविट फायल करूंक सरकारान प्राझ मागलो। तितल्याचेर हायकोर्टान सप्तकाचो प्राझ दिवन याचिका 7 मार्चाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। बंजारा समाजाक एसटी आरक्षण दिवपाच्या मायकल लोबोच्या प्लानाक गाकुवेत फेडरेशनान खर हरकत घेतल्या। मायकलान शब्द फाटीक घेतले ना जाल्यार ताका रिएक्शन कितें ते दाखयतले म्हूण फेडरेशनाची शिटकावणी। अजून गोयच्या धनगर समाजाक एसटी स्टेटस मेळिल्लो ना ते सोडून खंय मायकल बंजारा समाजाक एसटीचे आरक्षण दिवंक फुडें सरला। मायकलान बीच बेल्टांतल्या बंजारा समाजाच्या लोकांची वोट बँक पॉलिटिक्स सुरू केल्ल्यान मिडिया धरून सोशल मिडिया मेरेन वता थंय मायकलाची तासमपट्टी आनी बकतशायो चल्ल्यात। बंजारा रिझर्वेशना वयल्यान जो तो मायकलाक उजरायता। मायकल एक आमदार आनी उपसभापती सारकेल्या पदा वेलो मनीस, ताका हें सोबना। ताणें बेगोबेग स्टेटमेंट फाटीं घेवचो, ना जाल्यार गाकुवेत खंय ताका कितें तें दाखयतले। पूण धनगर हो एक कम्युनिटीक एसटी स्टेटस आजुनूय दिल्लो ना, आनी ह्या कम्युनिटीक स्टेटस दिवपाचे सांडून हे आमचे लिडर्स जे आसा ते आतां स्टेटमेंट करता की ते जे भायले लोक गोंयांत येयल्ले आसा तांकां एसटी स्टेटस दितले म्हणून। आनी बिईंग अ डेप्युटी स्पीकर, this statement cannot be tolerated. A deputy speaker post ताणें पयलें सन्मान घेवंक जाय आसलें, हो पोस्ट कितलो इम्पॉर्टंट पळय तो। Deputy speaker, in absence of speaker, all functions are performed by deputy speaker. तेणी हो स्टेटमेंट फाटीं घेवचो ही आमची मागणी। कॉन्स्टिट्युशनली रायट्स जो आमकां दिल्लो आहा त्या गोंयच्या सरकारान तेका तरी हात लावपाचो प्रयत्न ना करचो, इतलेंच आमचें मागणी। मायकल लोबो खरोच जर ह्या कम्युनिटीचो किंवा गोंयचो मोग आसत जाल्यार मायकल लोबोन जे ह्या कम्युनिटीक जे रायट्स दिवपाचे उरल्या 2003तल्यान जे पेंडिंग्स उरल्यात ताचे खातीर काम करपाची गरज आसा। एक एसटी समाजान उठान आवाज उठयल्लो ऑर्गनायजेशन आनी गोंयभर आवाज जाल्लो आनी एसटी लोकांनी कितें तें दाखयल्लें। सो परतूय आमी सांगूंक सोदता की जरी तर तूं हो स्टेटमेंट परत घेयना जाल्यार गाकुवेत जे ऑर्गनायजेशन आसा ते कितें ताका रिएक्शन दितलें तें ह्या थोड्या दिसांनी कळटलें। नाक बंद केल्या उपरांत तोंड उगडता अशी म्हणणी आसा ती आयज गत जाल्ली आसा। आमचे कम्युनिटीक आयज जॉब ना, उदक ना, रस्ते ना, लायटी ना, सगळो प्रॉब्लेम आसा, पूण सरकाराक हें दिसना। बंजारा कम्युनिटीचे सगळें तुमकां दिसता, आमी कितें करतले हें तुमकां फुडें दाखयतले, आमच्या मनान कितें आसा तें तुमकां फुडें सांगतले। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। ओडीपीच्या नांवान सरकार गोंयचे गांवपण काबार करूंक उठला। सरकाराच्या जाहीरनाम्यांत कॉमन मिनिमम प्रोग्रामांत ओडीपी नाशिल्लोच। गोंय म्हळ्यार मुंबय न्ही अशें म्हूण आम आदमी पार्टीन ओडीपीक हरकत घेतल्या। ओडीपी आड लोकांबरोबर रावपाची तयारी आपण केल्या।
हें जें चल्लां तें एक फ्रॉड म्हणटा. इट इज आय डोंट थिंक इट इज इवन कवर्ड इन देअर मॅनिफेस्टोज. तांचे मॅनिफेस्टोज जर उगडून पळयत असलें कांय मेळचें ना. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑल्सो इज फॉगॉटन. मॅनिफेस्टोज आर फॉगॉटन आणि एज पर पॉलिटिकल कन्विनियन्स ऑल दीस थिंग्स आर ब्रॉट आउट जस्ट फॉर अपीजमेंट. पूण कितें जाता हातूंतल्यान गोंयचें निसंटन करपाचे वाटेर सरकार हें सगळें व्हरता. लोकांचें गांवपण जें आसा तें काबार करपाचे वाटेर सरकार हें व्हरता. हाचो निशेध म्हणून आम आदमी पार्टी आज लोकांक सांगूंक सोदता की तांचे उतराक कांय मोल उरोंक ना. सगळीं उतरां ते भाजून खाता आनी हें सगळें लोकांच्या मुखार आसा. आम आदमी पार्टी जे लोक हाका ओपोज करता तांचो सपोर्ट करतले. It looks like Goa is going to become one big ODP. So the regional bank put aside, they just keep on converting whatever they want to. I mean, now the FAR that is allowable is close to 300 FAR. Bombay, in the downtown areas, the FAR of 1.33. I mean, that's 133. So it's almost one third of what. Now, of course, in the suburban areas, it's gone up. But Goa is not Bombay. एक कमर्शियल ब्रेक.